राजकीय फुडारी आता सरकारी जायरातींचेर दिसचेना। राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीश सोडल्यार बाकीच्या खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्यांचो फोटो सरकारी जायरातीन दिसपाक जायना असो निर्देश सुप्रीम कोर्टान दिला। ह्या तीन फुडाऱ्यांची मान्यताय घेतल्या उपरांतच तांचे फोटो जायरातींचेर घालूंक मेळटले। असल्यो गजाली व्यक्तिनिश्ठेक चालना दिता अशें सुप्रीम कोर्टान म्हळां। आता केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय फुडारी सरकाराच्या जायरातींचेर दिसचे ना। राज्य आणि केंद्राच्या सरकारी जायरातींचेर फक्त राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीशाचो फोटो आसूं येता म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराक स्पश्ट केलां। This means that from today onwards, no advertisements issued by any government, whether central or state government, can use photographs of even the chief minister or any ministers of any government. Those advertisements and hoardings which are continuing all over the country, which are in place all over the country, which show photographs of various ministers, chief ministers, etc., they will have to be taken down forthwith. मात महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू या सारकेल्या सर्गेस्त फुडाऱ्यांचे फोटो जायरातीत घालपाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कोलवाळची नवी जेल 30 मायाक उक्ती जातली। आग्वाद, म्हापशा, सडा सब जेलींतल्या उत्तर गोंयच्या क्षेत्रांत येवपी सगळ्या कैद्यांक हे जेलीन घालतले। ह्या जेलीन ई-कोर्ट सुविधा आसतली। ताका लागून कैद्यांक दर दिसा ट्रायला खातीर कोर्टान व्हरपाची गरज पडची ना। जेलीन कैदी मोबायल फोन वापरतात ताचो प्रस्न आसा, पूण अर्थीक अडचणीक लागून सद्याक कोलवाळे मोबायल जॅमर बसोवप खंय शक्य ना। सगळे आग्वाद आसा ते कन्विक्ट प्रिजनर आणि थोडे अशे अंडर ट्रायल आसत की कित्याक आमी केन्ना केन्ना जेल तांचे हालयता, कित्याक लॉजिस्टिक्स आसता आणि कांय कोणाचो बिहेवियर सारको आसना ताका लागून, पण मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स आर कन्विक्ट्स, सो तांकां आमी फूल हालयता। वी आर शिफ्टिंग देम, वी आर शिफ्टिंग all the under trials from judicial lockup at Mapsa, and we are shifting all those under trials who are coming under the jurisdiction of the North Goa courts. Magir major activities for as far as employment is concerned, carpentry, painting, tailoring, art and craft, ह्यो सद्याच्यो ज्यो एक्टिविटीज आसात त्यो आमी आसा तशें शिफ्ट करतले। आनीक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो आसा हांगा आमचो दोतोर आग्वाद जेलीन, तोय बी आपलो युनिट घेवन कोलवाले स्टार्ट करतलो। ई कोर्ट मेन म्हणटा ते प्रिजनरांक जे आतां डेली 100 प्रिजनरांक व्हरता पळय कोर्टांनी ते कमी जातले आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर सगळे तांचे प्रोसिडींग्स कोर्टांतली चालू करतले। प्रिजनरांक हांगा कोर्टान व्हरपाची पाळी येवची ना। अनलेस डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, प्रिजनर्स नीड नॉट बी टेकन फिजिकली फॉर प्रोडक्शन बिफोर दी वेरियस कोर्ट्स। सर्वेलन्स मेन म्हणल्यार कितें आसा, CCTV कॅमेरा जे मेन, आनीक बाकी जे इन्स्ट्रुमेंट्स आसा, हँड हेल्ड इन्स्ट्रुमेंट्स, डिटेक्शन इन्स्ट्रुमेंट्स, फ्रिस्किंग इन्स्ट्रुमेंट्स। मोबायल जॅमरांचो जरी प्रपोजल आसा, इट इज व्हेरी कॉस्टली, ताजेर एनालिसीस चालू आसा। बट येस, मोबायल जॅमराची गरज आसा, कित्याक चडशे मोबायलाक लागून ही प्रॉब्लेमां। बीजेपी सरकार शेतकारांक सोपोवंक उठलां म्हूण भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केला। केंद्र सरकाराचे भूंय संपादन बिल पास जाल्यार खंयचोच शेतकार आपले जमनीचो धनी उरचो ना म्हूण राजू मंगेशकारान पणजेन आयोजीत निशेध मोर्चा वेळार सांगले। पणजे सरकाराचो निशेध करपा खातीर CPIन धरणे धरले। मोदी सरकाराच्या कामगार बिल आनी भूंय संपादन बिलाचो CPIन देशभर निशेध सुरू केला। शेतकामत्याच्यो जमनी बळजबरीन जबरदस्तीन घेवन भांडवलदारांक सोपयतात आणि आज हिंदुस्थानात खंयचो शेतकरी आपल्या जमनीचो मालक उरचो ना हे बिल जर पास जाले आसत जाल्यार त्या मोदीन सांगले ते अच्छे दिन लोकांचे येवना। आज हिंदुस्थानात अच्छे दिन जर आयले आसत तर ते मोठे मोठे पुंजीपतीचे भांडवलदार मल्टीनॅशनल कंपनीचे अच्छे दिन आयल्यात। आज अच्छे दिन आयले आसत जाल्यार काय राजकारणी लोकांचे अच्छे दिन आयल्यात। आज एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाचो एसेट एका इलेक्शना पयलीं जर 5 कोटी आसता जाल्यार ते इलेक्शन कारभार जाले उपरांत तेजो 250 कोटी, 300 कोटी, 400 कोटी। सो अच्छे दिन फक्त राजकारण करणाऱ्या लोकांक आयला, गरीब गोंय जनते अच्छे दिन हिंदुस्थानाक येवना। घेऊया एक विराम।